ऐकूया नाटिका आलमारीन घो खालो. बरोवपी देवदास बाबय. निर्मिती मिलन हेगडे हांची. ऐकूया आलमारीन घो खालो. येत ना आवीस ये ना मरे देवा. आई आई माशी पळय तरी गे. किती पळय म्हणटा गे आलमार उगडच ना. आसूं देवा परमेश्वरा आता कशें जावप. कोणा मेस्ताक तरी आपय गे दावत वचून. अगो पूण मेस्ताक कित्याक आपूंक जाय. आगे आलमारीन हे उरले न्हय. आलमारीन कित्याक दवरूंक जाय ते हे थंय खंय दाणयेर उडयल्यार जाताले. आगे हे म्हणजे घोव गे घोव. म्हजो घोव तुजो पूत उरले आलमारीन. न्हिदला आसतलो तो आलमारीन वचून. आगे कशें सांगू तुका आता. ते आलमारीन न्हिदूनात. हांवें असोच मातसो रागान म्हण साण्णी म्हणून उबारिल्लो. दावत वचून लिपले आलमारीन. साण्णी म्हणून उबारिल्ल्या फावटी आलमारीन वचून लिपता म्हणून हांवें आयज रागान चावी केली. आनी ती चावी हांवें रागा भितर खंय उडयली म्हण कांयच समजना. सगळें घर सोदलें. आतां म्हणसर आगो लिपलो मगो आलमारीन वचून. लिपू तू कित्याक फुगार जाता आनी रडटा. आगे पूण आतां म्हणसर तो फुगार जावन कांयच फुगार जायना. भिवू नाका तूं. आवय जावन तुका ताची मात्तय काळजी ना. आनी तूंय आबूज जावं नाका. हांव ताका बरें वळखतां. बापूय बी असोच आशिल्लो पाड्या गठ्ठणाचो. तूं उगी बस. जाव न्ही मातसो फुगार. मातशें उलयलें लिपलो आलमारीन. सान्नी म्हूण उबारलो लिपलो आलमारीन. ती आलमारी एक बरी मेळ्या. आई आता म्हजे तू आयकता काय उलयत रावतली गे. पळय तुजेर बेठोच कलकल येता. त्यो सगळ्यो आलमारी व्हरून खंय विकल्यार मात जायत. इतले म्हणसर ताणी जीव देखून सोडलो आसतलो मगे. ना 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 कांय जीव सोडिना तो. बापायलीच संवय ती आलमारीन लिपपाची. ती आतां हो चलयता. बापूय बी असोच आशिल्लो. एक दीस हांवें असोच कायला तो तापयलो हागेले बापायच्या फाटीर दवरपाक. तर ताणी कितें करचें केलें. लिपले वचून आलमारीन. हांवें रागान चावी केली. सामके 8 दीस चावी करून दवरले भितरूच. 8 दीस. आनी 9व्या दिसा म्हाका अशें एक कापड जाय पडलें लग्नाक वचपाक म्हूण आलमार उगडी जाल्यार कितें हे म्हजे कापडांचे निंगो सुस्त न्हिदल्यात आनी खरो खरो करून घर येतात. आगे पण तुगेलो घोव आनी मगेलो घोव सारको जाता. कित्याक जायना कसो जातलो. तेच बापायलो पूत न्ही तर तो. तू थंड बस. तो न्हिदून घर येता आसतलो. वदोळ एका वरा पयलीं गडा गडा देखून करताले गे. आतां आवाजूच ना. देवते कामाक्षे तांकां मरूंक दिवं नाका गे सायबिणी. आगो तुमी पयलीं घोवाक धील सोडटात. आसूं अशी धील सोडूं येता तर तांकां. हांवें सोडिल्लो म्हजे घोवाक धील सामको मुठी चिड्डून धरिल्लो. मारलें बचक धरलो मुठीन. मातशें हू चू ओ हळू हळू करताले. आनी हो तो बाबलो सामकोच इबाडला. मात बायलेचें आयकना. सामको धरून चिड्डिल्या भशेन करूंक जाय जाणा मगो. बसले कडेन जीव खाता. आगो तुका कितें जालें गो रडपाक. जावी येना मगे जावी नाका येवंक. तूं वचून न्हीद बगी घरान. बरो म्हयनोभर रावनी थंयच. मरना तुगेलो घोव मेल्यार मरू आशिल्लो गे. पूण हांवें ताका आलमारीन घालून फुगार करून मारलो म्हण म्हजेर खुनाचो आळ येवचो ना. म्हाका गोळाक लावचें पडटलें. तातूंत दोरी म्हळ्यार म्हाका सामकी भिरांत दिसता. आई मातशें कोणाकूय तरी आपय गे. आयक तो कसोच मरना पळोवया. आगो ती जात मरपाची न्हय. सगळें जग मरत पूण हे जिते उरतले. आनी तुजो घोव म्हजो माव कसो मेलो तर. आयक आलमारीन लिपून मरू ना. मागीर घुडान लिपिल्लो घुडान. आई मातसो गडगड गडगड आवाज जाता असो दिसता. आई आयकय गे कान लावन. मातसो हापाप आसतलो हांकां. आगो चल गे कोणाकूय आपय गे. तुका सांगल्यार समजुची ना. हांव कशीच आपोवची ना. म्हाका ही सगळी नाटकां खबर आसा. मागीर मरतकच कळटलें. म्हाका कितें गोळ लागल्यार तुज्याच गोवट्याक लागतलो. अरे देवा परमेश्वरा मरूंक दिवं नाका रे हांकां. हांव कोणाकूय आपोवन हाडटा तो मेरेन तरी जितो दवर. अरे पावात रे कोणी. अरे पावात रे मातशें. शामळो बाब दोतोर मातशें येयात रे कोणी. येयात रे. कितें जालें. कोणाक कितें जालें.
मावशे मावशे तुका 1000 फावट सांगले आगे ती पानां खाव नाका म्हणून. कित्याक रे मेल्ल्या तू येदो गोंजो आशिल्लो ते साम खाता हांव ही पानां आनी तुका आतां शिरे मेल्ल्या कसली नसाय जाली. तुवें केन्ना अशें 4 आणे दिल्या थंयतर म्हाका पानां घेवपाक. म्हणूनच तुका अशें कितें जावन येता अकस्मात. कितें जावन येता. हय जावन येव सोडून येव मोडणे मारून येव तुका म्हाका कित्याक हांव बरी घट्ट आसा. कार्याची बी खावपी बायल हांव. सांग सांग कितें जाता. वयल्या वयर येता कितें उसरपट मारता. अरे उसरपट मारून तुका जाणटेपण न्ही क्रू मातसो धील जायत वता. कितें जाता गे मावशे तुका. पळय म्हाका कांयच जायना. अरे देवा दोतोर दुयेन मनशाक तपासता आसतना मदीं उलोवचें न्हय. अरे अरे कोण दुयेंत पडला रे हांगा. पळय मावशे तुका पानां खाव नाका म्हण सांगता आसतना बरो मरे वो खातली हांव जाय तितकी. आगे कॅन्सर जातलो तुका. जावं जावं जाल्यार जावं हांव जावंक दिवचो ना. हांव पळयता न्ही दोतोर. कॅन्सर जावंक दिवचो ना तो. दोतोर आ? तुमका हांगा कोणाक तपासूंक आपोवना. 1000दा तुका सांगले की मदीं उलोव नाका म्हणून. पळयलें तिजी तकली आवट जायत वता. ए दोतोरा थापता थंड करतली हा. आ? कोणाची तकली आवट जायत वता म्हणटा रे तू. तुगेल्या बायेची हय रे. आता मातशी थंड राव पळोवया. जाणटेपणान अशें जाताच गे. दोतोर आ? दोतोर तुम्ही मजा आयकतात हा? कितें हांगा पळयात आ, मातशें कितें सांग. आई कांयच जावना. मागीर तर कोण कितें? तुका फकत त्या आलमारीक. हेच ते हांव सांगता ते हेच. तुमी तांकां जाय तें खावयतात मागीर दुयेंत कशी पडची ना. सांगात आज सकाळी तिणें कितें खालां. अरे फातरा कोण हे दोतोर केल्लो रे तुका. हा ती केन्ना कितें खाता. हे पळय तुमचें चुकता ते हांगाच. तांकां कितें? खावपाक नाका आसतना तुमी मुद्दाम फोर्सान खावयतात मागीर दुयेंत कशी पडची ना सांगात. कर्म आमचे सांगात. बरें पेशंट खंय आसा. तो थंय. अशें सांग. तुमी म्हजी फकाणां करतात. ही लाकडाची आलमार दुयेंत पडपाक ताका जीव आसा भितर. अरे तू वदळच्यान आमचे एक उत्तर आयकुपाक तयार आसा. आमी तुका कोणाक तपासपाक न्हय ती आलमार उघडपाक आपयल्लो. आगे पूण ती कित्याक उगडूंक जाय. हे तातून अडकून उरल्यात. कितें बाबलो भितर हय. आलमारीन उरलो. हय. पूण कसो. हांवेंच रागान बंद करून घाल्लो. तुवें हय. आगे बाय पूण चावी खंय तरी सांडली. ना तरेच्यो आयडिया केल्यो पूण आलमार उगडच ना. आता म्हणसर फुगार जावन वदळ अर्द वरा पयलीं मातसो हापाप देखून आशिल्लो. आता आवाजूच ना आनी हुमसाणूच ना. म्हणून तुका आपयल्लो आलमार उगडपाक. कितें आलमार उगडपाक. हय. दनपारच्या 3 वरांचेर न्हिदुल्लो उठून तुमी म्हाका आपयलो फकत आलमार उगडपाक. हय हय. हांव कोण. अरे ना दोतोर म्हजें काम कितें. लोकांक तपासपाचें ना दुयेंत पडिल्ल्यांक. ना दुयेंत पडिल्ल्याक तपासपाचें न्हय. लोकाल्यो आलमारी उगडपाचें. तुमकां दिसलें कितें येद्या व्हडल्या फामाद दोतोराक तुमी आलमार उगडपाक आपयतात म्हणटकच आमी आतां डिशपीस घेवन भोंवचें पडलें तर लोकाल्यो आलमारी उगडपाक न्हय. अरे व्हडल्यो मेत्राय उलोवची गरज ना रे. शेजारी म्हूण संकटा वेळार उलो मारलो तुका. पूण हांव म्हणटा एका फामाद दोतोराक तुमी आलमार उगडपाक आपयलोच कसो म्हणटकच म्हाका वर डिग्री कांयच ना. आता उगडटा जाल्यार उगड ना जाल्यार लाग चलूंक. ना आज तुमी आलमार उगडपाक आपयतात. फाल्यां काशेत परां पेटूल अवेरां साखरीची डब्याची धाकणां उगडपाक आपयतलीं म्हणटकच आमी डिशपीस आनी पानेच घेवन बळोवचे पडले तर. पळय आता लाग पळोवया चलूंक. तुमी एका दोतोराक आलमार उगडपाक आपयतात म्हणजे कितें. हांव तुमचेर केस करतलो. अब्रू लुकसाणाची. कर तुका जाय तें कर. पळोवया करूच ना करचो. पूण तुमी म्हाका असो ऑफेंडर करप. कितें जालें मावशे कित्याक उलो मारताली वदळ. आकाच विचार आपोव नाका म्हळ्यार उलो मारलो न्ही आणे. शामळू बाब हाणी म्हाका असले सडीक भरप मरे. कितें जालें अरे म्हाका
आलमार उघडपाक आपयला मरे आणि आलमार कित्याक उडूंक जाय गे हे भितर उरले कित्याक भितर उरले हे हे ते म्हणटा ते कितें कर्म माझे हा ते थंय कित्याक दवरले तर आता तुम्ही दोगांय चलू लागात पळय हांगसरले हा? अरे असं दनपारचे टाइम पिड्ड्यार जालो ना म्हजो सांगात सांगात कित्याक आपयलो पळे बेगीन बेगीन सांगात ही ती आलमार उघडपाक अशें दी चावी दी उगडटा किते चावी दी चावी हय. अरे चावी आशिल्ली जाल्यार तुका आनी हे ते बैजू कोण आपयता आशिल्लो रे म्हाका बोल जोडू नका मावशे केन्ना कितें जाल्यार तपासाक येवचा ना सांगून दवरता येऊ नका गंजणाचे उदक पिवन रावतली हांव तुगेले कितें जालें तुगेले कितें जालें तुम्ही तुमगेले मेत्रावे करतात काल मार उगडतात कित्याक उडूं जाय ती सांगली ना तुवें हांवें बेटोत म्हणून सांडणी म्हणून उबारलो तर आलमारीन वचून लिपले हे म्हळ्यार गो म्हजो बाबलो बाबलो आलमारीन लिपलो लिपू लिपू ताका संवयच आसा ती संवय आसा? हय, तागेलो बापूय बी अशेंच करता खरें? 10 दीस लेगीत आलमारीत वचून न्हिदता. दादी हय. आगे बाय हांवें रागान आलमारीक चावी केल्ली हा. ती चावी खंय तरी सांडली हो हा. आता म्हणसर ताणें जीव देखून सोडला आसतलो सोडू 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 तू रडू नाका पळोवया रडू नाका रडू नाका रडू हा, नाका हा. आगे ताका संवयच आसा तशी मातशे पोटान वळ्ळे सोडलो जीव हा? हय, वय. अशें? हय, घरा येवपाक बस चुकली जाय हा? सोडलो जीव हा? हय, मावशेक मातसो जोर आयलो हा? सोडलो जीव अरे वा. अरे जीव सोडप हे ताचे संवय ते तसो जीव अशें, सोडप अशें. न्हय हो. हय, हय. सामको सोडप मरप मरू 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 हा? हा? म्हणटकर बाबलो आलमारीन मेळो म्हणटा त्याच्या हे केन्ना जावचें ना म्हाका सांगना आसतना तो मरता अरे हा, शामल्या हा. इतलो वगत म्हणसर फुगार जावचो ना तो हय बाबा दी चावी दी काढूया काढूया का भायर बाये मडे दी तुझ्या कित्याक? चावी आशिल्ली जाल्यार आता चावी नासतना ताका कसो भायर काडटलो तर तू गेली तकली मातशी उजार जाता जाल्यार पळोवपाक आपयल्लो तुका बरें पळयता पूण दोतोर हम्म. तो चितो आसतलो मरे म्हाका दिसना रे बा किदे म्हज्या पुता हे कशें जालें रे आलमार उगडटा हांव आलमार उगडटा कांयच जावना कांयच जावना दोतोर शाण्या कितें मावशे मातसो वचून एक चारण्याचे पान हाडशी रे खावची पानां तशें तशें कितें जालें जाल्यार मागीर लोकांक सामकार सांगूंक गावचें ना बरोबर बरोबर आई असल्या वक्तार तुका पानां येवजतात गे आगो आगो घरान प्रेत आसतना मागीर सांगल्यार बरें दिसतलें पानां हाड म्हळ्यार लोक कितें म्हणटले म्हण पयलींच हाडून दवरल्या बरी न्ही आता आता म्हाका एक सरी दियात पळया म्हाका सरी दियात हा आनी आलमार खंय आसा ती दाखयात ती तू ते कोण रावला ती जालमार सरी ताका तसा अशें हा. च्या, हे ना च्या, सरीच घुवना गुंडा रे बाबलो सरी घट गुंडा आहे सारखी गुंडा 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 हा, गुंडा ना रे दोतोर आणि- बाबलो सरी घट्ट धरता अशें म्हणटा तूं बाबल्या भायर यो रे तू शिकयता तुका सारकें आता भायर येयात हांव केन्नाच सांडणी म्हणून उबारचें ना हय. तुगेल्या आईचो सबूत घेवन सांगता तुजो घेव नाका तुझ्या फॅमिलीचो कोणाचो घे म्हाका मायचो सबूत घेवन सांगता आवयचो घे तुझ्या आवयचो मायचो खंय आता यो रे बार बाबल्या बाबल्या भायर यो रे अरे यो रे आमचो थंय वचपाचो टायम जालो मरे बाबल्या भायर यो रे. आज बेगीन बाय नाजाल्यार तुवें फुगार जातली आनी म्हजेर कुणाचा बाबल्या यो मरे बाय गोडा हापू केला तुका आवडटा न्हय म्हाका बरें लागल हां जाप सुद्दां न्ही ना मरे तो काय म्हज्या मावशे 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 मातशी राव गे त्रासात जावची ना मागीर हा? लोक येतकर रडप ते
लोकांक दाखोवपा ओके पयली कित्याक रडटा अरे बाबल्या ओ तरी म्हण मरे ओ तुका ओ म्हणून सांगू ना म्हाका ना जागले किती हे कशे कशे झाले रे माझ्या आगे बाई मातशी ओगी राव गे बाई बाबल्या तू अशी कर रे थंड करून दाराचे फोड ओय 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 मार मार कोण जिंकून धरता ओय ओय मार कोण सगळे मार खोटा एक दोन तीन अरे काय आवाजच हाय माझ्या अरे पुता पुता म्हणटकच बरी याद झाली अगो अगो त्या गोनुले ओपूर बाईच्या पुतान सुटकेस वेधली ती हाडून दिली गो एक क्लिप मान निकळून आणलं असल्या काय देऊ पावना ओपूर बाई पूत काही आणि पूत माझ्या पुता अरे अरे तो आलमारीन भितर असताना कसो तपासून टाकता अलमारी भायल्यानच लावून पळय रे अशें म्हणटा भायल्यानच लाय घे घे उस्कार घे सोड घे सोड घे घे अरे अरे तो उश्वास घेईना आणि सोडेना मरे तू हेच कशा करपाचे अरे दुयेस पळू नका रे ताका जीव असल्यार पळय रे जीव असल्यार पळयले तेही पळयले माझे झाले की नाही तो हांगा येयात कशी बसात सांगता म्हाका सांगपाक ते झाले रे म्हणजे पुता मरून मी ना म्हणत रडू नका पळय पळय ताका तपासताना म्हाका ताच्या नाकाचो दावो बुराक मेळ्ळो दाव्या बुराकांतल्यान ताणे एक फार उस्कार सोडलो उजव्या बुराकांतल्यान ओडलो सोडलो ओडलो सोडलो ओडलो आणि मागीर मागीर किती झाले रे बैचू ताणे उश्वास सोडलो ना ओडलो ना आणि मेलो अशें म्हळें आनी दोळे धापले मेलो अशें म्हळें आमी आयकूंक ना मरे अरे मेलो म्हणटकच मनशाचो आवाज आयकूंक येना ताणे मरतकच म्हळा तें आनी तुवें कशें आयकलें तो अरे म्हज्या कानाक स्टेथोस्कोप नाशिल्लो बाबलो सोंपलो हाय म्हज्या पुता हे कशे झाले रे पुता काय बरं आशिल्ला म्हजो तुका तुझ्या घोवाचे पडला मुजो पूत म्हाका ना जालो पुता तुम्हाला पूत मला जाता म्हजो घोजी तुरपाचो आगे आगे पण तुगेलो घो आणि तिचो पूत एकूच ना जाणात रे आम्ही पळय मेल्ल्याचे दोळ्यांनी एक दूख येता जाल्यार लोक हांगा येवपाचो जालो तर अजून हांव मागीर रडटलो ओगी रावत पळय मातशी आतां ओगी रावात हे पळय आतां ओगी हा, रावात ओगी. पयली आलमार उक्ती करून पळोवया हा. जाणा मागीर रडात कितले जाय तितले फोड रडात जाणा आनी तो जितोच आसलो जाल्यार ताका संवय आसा हा. 8-10 दीस पासून आलमारी न्हिदपाची अशें बरें हा पूण हांव सांगता न्हय हय रे पूण तुगेले हे त्या नळयेचे म्हाका कांय धड लागना अरे मेल्ल्या अक्कल बदल कित्याक आयली ना रे तुका बेठीच इतली रडयली आमकां इतली बॉब मारली पूण कोणच धांवन आयला जाल्यार पळय शेजारूच कसल्या पाड्या घट्टणाचो कोणूय फाटल्यान येवन उबी रावल्यात म्हूण आमी नेटान रडटाली पूण पळय कसले लोक ते ओगी रावात पळय आतां ओगी रावात ट्राय कर पळय आतां एक निमाणी ट्राय करून पळयत हा उगडले जाय पळय रे पळय रे मातशें पळय रे आयली कसलो सामान आयला रे हे खंय गेले आई आलमारी येनात शामळू बा हे अजाबच मंगा सुन भाई खरानीच लिपिल्लो मग तो आलमारीन काय हांवें चावी करून घातले तांकां ओय देवा देवा आलमारीन पुताक घालो ना
मरे देवा अशी घडूकच शकना कशाच शकना हांवेच बंद करून घालले न्ही तांकां गोवाक आलमारीन खालो रे देवा काय बरो आशिल्लो म्हजो पूत रे देवा बाबल्या आशिल्लो रे देवा शेजारी खंय शेजारी पळय मेल्ल्याक मातशे रडू येता जाल्यार मावशे मावशे हांव वोदोळ रडिल्लो शामो मात वचून रडूंक ना बस तुम्ही आता वर असे मनावर घेऊ नका झालं ते झालं पुढे आलमारीचे पाडूच पडू घट्टण जाऊ पाहू नका या पानकाराचे नाव एक सामके पाडा पडटा काळी पानं दिवपाची धवी धाडून दिल्यात खावपाक बरी लागतात तर ती मजा हे आता मातशें तुमचे रडप बंद करा आता लोक येऊनी मागीर आमी रडूया म्हणटक आता किती करूया म्हणटा आलमारीच्या मोठ्या अजापत दिसतात अरे बाबा, अरे. राक्षस लेखीत हाडा बिडा किती बाहेर उडत असतात आम्ही लेखीत नुसत्याचे बोडू काटे बाहेर उडतात मरे आणि या आलमारीन बाबल्याचे कायच बाहेर उडत असताना खोमसाच्या पोतान ते कालसावाच्या पोतान सामको लिपूच खाल्लो रडू नका सांगता तुका रडू नका तसं रडू नका पण तसो बाबलो जाणा बरो आशिल्लो गे म्हाका एक 100 रुपये दिवपाचे आसा तो 100 रुपया तुका 100 रुपया जाव रे जाव काय नजो मावशी आणि सुनबाई असताना ते पैसे खंय वचना म्हणजे कितें 100 रुपये हय 100 रुपये सामकी नाकार फातर घालतली तशें आतांच नाकात गे रे म्हाका आताच नाका हय आता नाका दमडी दिवपी मनीस न्हय मरे तू रे केन्नाच्यान लोकांक 100 रुपये पात येवंक लागलो आगे बाबलो लोक जाता गे बाबलो लोक जाता मावशी कोणतरी येता असं येता दिसता मजा पुता बाबल्या आलमारीन तुका खालो मरे पुता खंय कोण येता दोतोर एक लाकडाची आरमार जितो मनीस खातली हाचेर तुझा विश्वास असा ना रे पण भितरलो बाबलोच ना जावप म्हणजे हो नाड वेपारचो दिसना तुका एका गजालीचे मात सुमारा भायर वायट दिसता दोतोर म्हाका कसले ते अरे आलमारीचे इतलो मोग आशिल्लो जाणा बाबल्याचो जंय आलमार थंय बाबलो मातसो कोणी तापयलो रे ताका लिपलो आलमारीन वचून अरे खरे काय आणि कितें ते आलमारीन बाबल्याकच खावप छे बाबल्याकच खावप रे कोणाचेर विश्वास म्हणटा तो उरलो ना असल्या कितें दुयेंत पडल्यार तपासपाक काय ना आई कोणतरी येता आसतलो उदळी तुवें तशेंच सांगिल्लें आता खऱ्यांनीच येता गे कोणतरी पुता मजा पुता रे हे किती चालला वदळ चकल्यानं चलू असताना खाल्ला असो आवाज ऐकल्लो सांगात कोणाक कितें जाला आनी कोणाक खाल्ला तो आलमारीन गो खालो तुमकां दवरतना खाल्लो म्हणून तुम्ही रडटात अरे गो खालो रे गो मारो रे घो खाल्लो खंय आसा ती आफय भायर लोकाले बायलो अशें तशें दोन थापता ना जाल्यार सान्नी मुण्या खावयतात ही घोवाकूच खाता आफय भायर खंय आसा ती ही पळय तुझ्या दोळ्यात सामकार आसा म्हज्या पुता अरे तू पुता जित्या घोवाक खाता हांवें नाही घो म्हळ्यार कितें चिंगूळ काय सुंगट दिसले तुका आमची मातूय फिरात दिसली ना पूण रावात रे कितें ही लाकडाची आलमार जी त्या घोवाक खातली कसो हवालदार साहेब हाली कितें खातात त्यो तुम्ही म्हाका पिपळ दाखयतात म्हाका सांगात आलमार केन्ना मनशाक खाता गोवा खाला हवालदार साहेब गोवा खाला गावात खाला अशें मनशाक काय घोवाक तुम्ही येत्यो नार बुद्धी म्हाका शिकयतात इतले गिन्यान नाका कितें म्हाका आलमारीन घोव खाल्ला ही गजाल त्या शाळेन अप्री शिकपी भुरग्यांक सुद्धा खरी दिसना खरी दिसतात म्हणटात आलमारीन घोव खाल्ला गे ना जाल्यार काणे आमी खालो कोण रे तो कोण रे तो असं मुखार उलय रे अरे मेल्ला म्हणटा पुलिशेक अशी हांगाय उभी राहा सगळी
आणि हांवें विचारलेल्या प्रश्नाची सारखे दापत यात. उठ घे, तू उठ, ना उठ बाई, ना उठची उठची ना. तू पोलीस जाव ना जाल्यार आनी कोणी जाव, म्हज्या घरान तुजी दादागिरी चलची ना. चड शाणेपणा करशी जाल्यार हांव फुडच्या वटेच्यान मेळयेक बांदून दवरला त्या पेट्याकूच हांगा धाडटली पळय. बरे बरे, जाणटी मनीस तू. बस बस, थंयच बस. आता तुमका सांगता, तुम्ही म्हाका सांगतात एका आलमारीत जाप काढू नका, जाप काढू नका. सोंडकूट परते लायतालो तुमच्या एकट्याचे. तुम्ही म्हाका वळखानात ना वळखानात ना हांव हवालदार मरे. आता म्हाका सारखे सांगात, तुम्हीच ताजो खून बीन केला आसतलो. कितें खून बीन केला आसतलो तुम्हीच ताजो, आणि ताका लिपोवन दवरला आसतलो खंय तरी. आय म्हज्या पुत्रा, रडू नका, रडू नका, रडू नका. म्हाका रडटा आसतना मध्ये आटकू नाका सांगता. हे कितें जाल्ला गे? कितें जाल्ला? शेतीदान उलय सारकी. कोणाक बेश्टायना म्हाका? पिस्तॉल काडू, काडू पिस्तॉल. तुमका सांगता, बऱ्यान कबूल करात. किती कबूल जाप काढू नका म्हणून सांगला रे. तुम्ही ताजो खून केला काय ना उलयात. अरे जाप काढू नका सांगता आणि एक उतर ना, एक उतर ना. आम्ही पोलीस म्हणजे कितें दिसला तुमका? उलयात, उलयात बेगीन. साहेबा साहेबा, जाप काढी नसताना अरे जाप काढी नसताना उलयता. उलय, उलय. माझ्या गावाक काला आलमारी. वाटते आलमारी. साहेबीने शांत हवालदार साहेबा, हांवें फकाडांनी म्हूण हांगा दापयल्ले. ते रागान वचून आलमारीन बसले म्हूण हांवें तिडकी भितर चावी केली अशें. आणि ती चावी खंय तरी सांडली. आणि आता आलमार उगडटा म्हणसर आलमारीन खाल्या हांका. हे तू हंका हंका करता ते हंका कोण? अरे मेल्ल्या हवालदारा, पूत म्हजो कसाचो घोव. अशे कितलो नंबर? नंबर एकच, गोवानी कितले असता तर? म्हणजे तूच कितलो नंबर? अरे नंबर एकच रे साहेबा. म्हणतो आलमारीन ताका खालो. साहेबा, हय आलमारीन खालो. म्हणटकच आलमार ताका खाताली आणि तुम्ही पळत आले. ना 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 आम्ही आवडे घोट्टाले. मोठो कॉमिक तू. दात कडेचेर पडटकूच मागीर तुका सगळें कळटलें. हवालदार साहेब, आलमारीन बाबल्या खालो ताजी तुका पडूंकूच ना. हा बाबलो? हो बाबलो कोण रे? म्हजो घोव. कितलो नंबर म्हणजे तुझो गो? अरे म्हज्या बाबल्या, म्हज्या पुत्रा. आगे आगे आगे, करा नाही मारू नका, करा नाही मारू नका. मातशी उगी राव, पळोवया, उगी राव. मेल्ल्याक सांगूंक कितें? म्हजो पूत म्हाका ना जालो रे पुत्रा. अरे बाबलो रे. मेले मातशे रडटा चला पळय. बाबल्या माझ्या शेजाऱ्या कसं खाल्लं रे तुला? अरे उयेली बंद करा, बंद करा उयेली, बंद करा तुमच्या उयेली. हा माका तपास कामाक आडमळा येता. रावली सगळे ओगी, औषध ओगी राव. हा सांगात, हांव तुमका कितें मदत करूंक शकता? ते आलमारी करून गोळाक दी, गोट्टण जाव तिचे. ते सगळे करपाचे म्हजेर पावले. पण पयली प्रेत तरी हाताक लागू नका. प्रेत सुद्धा नदरेक पडूंक दिले ना रे म्हज्या पुत्रा. ए मावशे, मातशी ओगी राव. मावशे, मातशी ओगी राव. मावशे, तुगेल्या बटव्यान पान आसतली न्हय? म्हाका इल्ले पान दिता दी पळोवया. हवालदार शाण्या, मावशे, पानां खाता रे. हय मावशे. म्हजो पुतूय खातालो मरे पुता. कितलो बरो आशिल्लो रे देवा. कोणाकूच दारांक येवंक वचूंक दिनाशिल्लो. लोकांनी केस्तांव हाडले बगर एक दीस पासर करिनाशिल्लो रे देवा. म्हज्या गोडाचो देपो म्हाका ना केलो रे देवा. मावशे, मावशे. बरे कसले पान दिवं, काळे काय धवे? काळेच दी म्हाका मावशे, काळे. बाबल्या, असो मुजेर कित्याक राकार जालो रे बाबल्या. देवा, देवचारान दिल्लो एकलोच पूत मरे तूं बाबल्या.
हवालदार मावशे. चुनो चड नाव काय थोडो सोडूच लाय मावशे. चड बरो न्ही रे म्हज्या पुता पुता रे पळय कशें लागता ते काळी पानांच बरी येनात रे सायबा हाली तेपा काळी पानां बरी येनात म्हज्या बाबल्या आवय मावशे मावशे घे मातशी. मावशे मातशी. मातशी थंड राहा पळया. मातशी उगी राहा. मातशी थंड राहा. उगीच कितें जायत तुका. हा, पळय. आता म्हाका सांगात ताका खाताना तुम्ही हांगा आशिल्ली आणि खंयतर रे मावशे आ? आलमार ताका खाताली तेन्ना कुटकुडोसो आवाज आयिल्लो. ना आवाज बी कांयच येवना रे म्हज्या पुता कसली सुपारी म्हणून कांयच समजना रिट्या पळशे पुता रे म्हज्या मावशे मातशें वगैरे आयकून घे म्हणजे आवाज आयलो ना म्हणटकूच ताका आलमारीन खावंक ना. कितें गिळा गिळा. म्हज्या बाबल्याक संवय आशिल्ली शितावणी गिळूनच जेवपाची तसोच तुका गिळून कालो मरे पुता बाबल्या मावशे मावशे मातशें वगैरे राव. बाबल्या. आनी हे पळय आगे वगैरे पळय आता हांवें ह्या आलमारीचें कितें करपाचें. बायेचे मोडे करपाचे कोणाच्या बायेचे मोडे गे. पळयले म्हजो बाबलो कितलो शाणो तो मरतना सुद्धा 4 आण्या खर्चाक घालेना म्हाका हय, घे बाय. देख्यात मातशी ताजी हय, हय, हय. घेवपाची. कोणालोच पूत असो करचो ना आलमारीन खालो म्हणे पुता तुका अरे कोणतरी येता. कोण येता, येता. पत्ते शेजारी म्हणजे. 1989 ह्या वर्सा अखिल भारतीय नभोनाट्य सर्तींत विनोदी विभागान पयलें इनाम फावो जाल्ली ही नाटिका आशिल्ली आलमारीन घो खालो. बरोवपी देवदास बाबय. हातूंत वांटो घेवपी कलाकार शैला धुमटकार, नयना नंदकिशोर अडारकार, डॉक्टर विनय सुर्लकार, हरी सिनाय रामाणी, रामचंद्र नार्वेकार आनी दिलीप ढवळीकार. आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर निर्मिती आशिल्ली मिलन हेगडे हांची.